पयली म्हणजे टोमाटाचो रेट वाडपाक कारण कितें जालां तें सांगचें पडटलें. ह्या वर्सा टोमाटाची रेट वाडपाक कारण फक्त पावस. सो पावस जुनान सुरू जावपाक जाय आसलो. त्या वेळार पावस सुरू जालो ना म्हणून ही टोमाटाची रेट वाडपाक लागली. म्हणजेच कितें उत्पादन कमी जालें. आमच्या राज्य शेजारची राज्यां महाराष्ट्र कर्नाटका ह्या राज्यांसून आमकां टोमाटाची आवक आसता आनी ही आवक कमी जाली. म्हणजे ज्या उत्पन्न शेतकरी उत्पन्नच घेवन शकना तितूंतल्या तितून आमच्या गोंय राज्यान आमी जे हॉर्टिकल्चराची रेट दवरलेली आसा ती सगळ्यान कमी दवरलेली आसा. म्हणजे आयज जर रिटेल मार्केटान टोमाटाची रेट जर 130 रुपया आहा जाल्यार आमची 100 ते 103 इतपर्यंत आमची होलसेल रेट सगळ्या गोंयकारांक दिता. हें आमचें प्रोविजन आसा.